सांत आंतोनीच्या 6व्या दिसाच्या नोवेनाक आमी तुमकां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक आनी प्रधान याजक मानादिक बाप डेनियल वेगस ओपी विगार अशोकनगर हांकां व्हड मोगान आनी अभिमानान स्वागत करता। आयचो संदेश दुस्माना खातीर केल्ले मागणे बापाक चड मानवाता। आज आमी जिणेंत एकसुरे जाल्ल्यांक चड कर विधवीक विदुरा खातीर मागता। सोमी तांकां तांच्या एकसुरपणांत तांकां आदार जावनी म्हूण मागया। उबे रावून गावया प्रवेश गीत। ह्या मिसाची त्या सभा बरी आसात। अर्गामिसितात रॉसलिन मेरी डिसोजावा मंजूरू, अर्गामिसितात लॅन्सी मॉली आणि कुटाम बेंदूर, अर्गामिसितात एसपी कुटिना गोवा, अर्गामिसितात पियुस डिसोजा बजाल, अर्गामिसितात जेरोम लसराद आणि कुटाम बोंदेल, अर्गामिसितात नोएल्ला मेविना कोट्टारा, अर्गामिसितात आपल्या जन्मदिसा संदर्भार मारिया लुइया। प्रत्येक त्या सभा खातीर मिसितात प्रसिल्ला रोजारियो, प्रत्येक इराद्या खातीर मिसितात एंटनी डिसोजा मिलाग्रिस, प्रत्येक इराद्या खातीर मिसितात विनिता प्रिया मोंतेरो दुबाय। तशेंच आमची त्या सभा आमी सोम्य समकर दवरया। बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं। जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मागाळ भावनो आनी भयणीनो, सुम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हणून उद्देश घेवन हे नोवेन आनी फेस्त आचरून आमी मुखार सरल्या। मागणे देवाचें आसने आमचे थंय आसूंक आमी देवा मुखार रावून विनंती करची। तुजेंच देव सैब म्हजे थंय खंयचय सर्वेच परा, म्हजें जिवीत जावं दी तुका मानवचें, शेगुणांनी भरलेलें आनी ह्या संवसारांत तुका साक्ष दिवचें तसलें सर्व बरेंपण म्हजे थंय घडोवन येवच्याक आत्मीक रितीन तशेंच म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत गरज आसच्यो सगळ्यो संगती लाभच्याक तुजे लागीं हांव विनंती करतां। अशें आमी हर एका मागण्यांत
देवाक उलो मारता. आज आमी नियाळचो विशय दुस्मना खातीर करचे मागणे देवाक चड मानवाता. दुस्मान कोण हे सवाल आमी अनेक तरेन विचारले जाल्यार म्हजो पेलो कोण, म्हजो पेलो कोण हाची जबाब सोमियान आमकां दिल्या. हर एक गरज आसचो मनीस म्हजो दुस्मानी म्हज्या मागण्याचो म्हज्या आदाराचो ह्या म्हाकाच गरजेचो. देखून हर एक पासो तो मागचें आमचें कायदो. सोमियान तें मागणें केलां. बापा तांकां बक्षी. आमचें जिवीतच जावन आसा देवाक भेटयलेलें. देखून ह्या मागण्यांत आमी देवाक उलो मारतना सोमी आमच्या आदाराक येवं, आमच्या भाव भयणीच्या आदाराक येवं आनी सगळ्यांचें बरेंपण तो करूं म्हणून आशेवन हे मिसाचें बलिदान हे नवेन आमी भेटोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत पगेवून सदांच अंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तो भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत अँथोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. अब्राम सर्वेस्परा सर्चीन वचून विचारी लागलो, कोट्या सांगाता नितीवंतांचोय तूं नाश करताय? चिंत्या, शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय? आनी तातूंत आशिल्ल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून ते वांटोवचे न्हय. अशें केदींच करिनाका. कित्याक कोट्या सांगाता नितीवंतांक जिवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी कोट्यांक एकच तरान लेखले बरी जाता. अशें केदींच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसिबीदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय.
नाही सर्वेस्परान म्हणलें सोदोम शारांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटी जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलों. अब्रामान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेतां. चिंत्या 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या संवसाराचो नाश करताय. ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटी जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान परतून म्हणलें, चिंत्या थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटी जाल्यार ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटी जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्रामान म्हणलें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलें. थंय 20 मेळटी जाल्यार ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान म्हणलें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाणें एक फावटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटी जाल्यार ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटी जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राम लागीं उलोवन जातच सर्वेस्परात थंय थावन गेलो आनी अब्राम आपल्या घरा परतलो. देवाचे उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मेची भीती दितात. तुझी मुद्रा सौम्या जिने तू स्वाड हाडता. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मेची भीती दितात. तुझी मुद्रा सौम्या जिने तू स्वाड हाडता. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मेची भीती दितात. तुझी मुद्रा सौम्या जिने तू स्वाड हाडता. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मेची भीती दितात. तुझी मुद्रा सौम्या जिने तू स्वाड हाडता. सर्वेस्पराचे धर्मशाळ जीवाक ते घडटा. सर्वेस्पराचे उपादेश नेत्यांची सणवार. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मेची भीती दितात. तुझी मुद्रा सौम्या जिने तू स्वाड हाडता. सर्वेस्पराचे नियम काळजाचो संतोष. ताच्यो सर आज्ञा स्पश्ट. दोळ्यांचो उस्वार. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मेची भीती दितात. तुझी मुद्रा सौम्या जिने तू स्वाड हाडता. सर्वेस्पराची भक्ती सदां काळ पाळता.
तुझी मुद्रा सौम्या पद्मीची वेदिका तुझी मुद्रा सौम्या जिणे तू स्वाडाटा म्हज्या तोंडांतली मुद्रा तुका मानवून दी म्हज्या कर्जाची चिंतना नितळ आसून दी तुझी मुद्रा सौम्या पद्मीची वेदिका तुझी मुद्रा सौम्या जिणे तू स्वाड हाडटा तुझी मुद्रा सौम्या पद्मीची वेदिका तुझी मुद्रा सौम्या जिणे तू स्वाड हाडटा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू सांगता दोग अपराध्यांकी तांणी जिवेशी मारूंक वेले कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतच थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक कुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेनात देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो भोव अर्थभरीत विशय घेवन आमच्या जिविताक संबंध जाल्ले विचार नियाळ करूंक आमी ह्या दिसांनी प्रयत्न करून आसा सोम्या आमकां मागूंक शिकय मागणें आनी तें देवान आमकां शिकोवचें आनी आयचो विशय दुस्माना खातीर केल्लें मागणें बापाक चड मानवता दुस्मान आनी मागणें हे दोनी सांगता वेतात की दुस्मान म्हणटाना ते दुस्मानाची दिश्ट सोड ताची सावळी सयत आमचेर पडना जावं म्हणून आमी आशेवचे आसा पयस आसूं दी लागीं नाका ताचे विशयांत चिंतनांच मनांत एका तरेची आलोचना फास्ट आदलें उडास येता कितें घडलां कितलें मुळां कितें आमकां अणभव जाला अशें जायतें आमच्या मनांत मनाच्या पडद्यार झळकता आनी त्या वेळाच मागण्याच्या जाग्यार उतार ह्या आलोचन्यो जावंक सोडटा जावन वायट आमचे थंय येता बरें बदलाक वायट आशेवचें तसले विचार आमचे थंय झळकतात तर
दुस्माना खातीर मागणें कशें करचें. एक नवेसांव, नॉवल्टी म्हणटा नवेसांव देव आमकां शिकयता मागण्या वरवीं आमी दुस्मानाक कितें आशेता तें दाखोवंक. आमच्या मागण्याचो उद्देश कितें, सर्व मागण्याचो खंयचेय तराचें मागणें करा ताचो ध्येय कितें, बरेंपण. हर एका मागण्याचो उद्देश बरेंपण, बरें घडोवन येवं. मागणें ना जाल्यार ताचे विरोध आसचें वायट या शिराप, तें मागणें जायना. तर दुस्मान आनी मागणें हे दोनी सांगात गेले जाल्यार दुस्मानाचें बरेंपण हें आमकां आज नियाळूंक आसा. कित्याक मागचें, देवा लागीं आमी कित्याक मागचें. मागणें बरेंपणा खातीर जाल्ल्यान देवा लागीं आमी कित्याक मागचें. देव बरो, गॉड इज गुड. देवा थंय वायट ना, देवान वायट करूंक जायना. देव कोणायकी वायट करूंक वचना. देव बरो जाल्ल्यान ताचें बरेंपण आमचें तें रचून येवं दी. ताच्या बरेपणाचो फायदो हे लाभ आमकां जावं दी अशें ताचे लागीं आमी विनंती करची. जर देवा थंय वायट आसा जाल्यार तो देव न्ही. नो गॉड कॅन बी इवल. गॉड कॅनॉट बी इवल. देव वायट न्ही, देव सदांच बरो. आमच्या रचनेच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी म्हण देवान मोगान सर रचलें, सर ताका बरें दिसलें, सर बरेंपण ताचें तो उत्पन्न जाता. तशेंच निर्गमन पुस्तकांत ताची वळखी तशीच दिल्या. सर्वेस्पर, बरो, खणवळो, दयाळ, मैपासी, रागार जावं सवकास ताची वळख. अशें आसता मागणें म्हणटाना बरेंपण आमचें तें घडोवन येवंक, कितें देव बरो जावन आसा. देखून आमी मागतना आमी बरें जावच्याक विनंती जावन आसा. जेजू आमकां मागणी करूंक शिकय. एक झळक दोनी पुस्तकांचेर, पोरण्या सोल्याचेर आनी नव्या सोल्यांत. दोनी बुकांनी मागणी आसात. किर्तनाचो बूक घेतल्यार मागण्याचो बूक तो गायन आनी मागणें थंयसर परगट जाता. आनी त्या किर्तनांत थोडीं किर्तनां दुस्मना विशयांत उल्लेख करतात. म्हजो वैरी म्हाका वायट आसूंसो ताणें कशें आसा जंय म्हूण किर्तनकारान मागण्यान अशें सांगचें आसा. दाखल्याक किर्तन नंबर 5, किर्तन 5 वाक्य 10. तांकां ख्यास्त लाय, तांचे पाड बुदे वरवीं तांचें पतन जावं. एक मागणें किर्तनान. किर्तन 6 वाक्य 10. म्हजे दुस्मन थरथरून लजेन पडो, ते फळाफळ घेवं. किर्तन 35 अचानक तांचेर विघ्न येवंक, मांडलेल्या पासांत तेच पडो, खोंडलेल्या फोंडांत तेच पडो. किर्तन 109 म्हज्या दुस्मानाचें आवक मोटवें जावं, ताचो हुद्दो दुसरो घेवं, ताची भुरगीं अनाथ जावं, ताची बायल विधव जावं, थारून आसतना ताची भुरगीं भोवूं आनी भीक मागूं, ताच्या संततीचें सत्यानाश जावं. अशें जायते दाखले आसात. किर्तनांत जायते आसात. एका कडेन ताच्या भुरग्यांक काडन एका फातराक मारूं, ताची तकली चेंसूं. अशें हें देवाचें उतर जावंक पता की म्हूण आमी सेरयत. पूण किर्तनांत एका व्यक्तीन देवा मुखार
थंयसर आपलेपण प्रगट केला. असली भावना म्हजे थंय आसात हे हांवें बदलूंक जाय. देवा म्हाका पाव, म्हजे दुस्मान अशे आसात, म्हजे थंय पयलें बरेंपण रचून धाड आनी म्हजें मोणय थंयसर बदलून दुस्मानाचो मोग करूंक हांव शिकोव. हें आपलो अणभव एका किर्तनकारान देवा मुखार प्रगट करचें. थंयसर तो वायट आशेतागी म्हणलें सवाल आमी करयेत. गुंडाळ्याची नियाळ केलें जाल्यार तो मनीस आपणा थंय कितें भोगता, कसलो अणभव, कोडू अणभव या ताचे थंय आसा ते खाडून उडय म्हूण ताचे थंय परत मागणें जावन आसा. म्हजो दुस्मान जावन उरणा जावं. हांवेंच म्हजे थंय असले रागाचे, मोसराचे या इतर हग्याचे स्वभाव ते हांवें पयस करूंक जाय अशें आपलें मौन आनी काळीज देवा मुखार तो प्रगट करता. पूण म्हाका पाव, म्हाका निवार, हांव बली जाला, म्हाका अन्याय जाला. देवा हे अस्कत मनशाक तूं पाव. नव्या सल्ल्यांत एक नवें साव क्रिस्त आमकां प्रगट करता. तो आमकां सांगता दुस्माना खातीर मागा, दुस्मानाचो मोग करा. जर आमी दुस्मानाक वायट आशेता तर कसलो फायदो ताणें विचारचें. आनी सांगले उपरांत कुर्सार थावन ताचें मागणें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात. हें नवें साव आमकां एक प्रेरण आनी आमच्या जिविताची साल जावंक जाय. एका क्रिस्तांवाची वळख दोन संगतींनी आसात. दुस्मानाचो मोग करच्यांत आनी बॉक्सांनी दिवच्यांत. बॉक्सांनी आनी दुस्मानाचो मोग देखूनच भाव बांदव पावन रचून हाडूंक क्रिस्त कितें वावुरलो तसलें काळीज आनी मौन आमचें तें रचून येवं दी म्हणून आमी मागणें करता. देखून जेजू पेद्रूक म्हणटा, आपल्या भावाक 7 पावटींनी वगार 7चे 70 पावटी तूं बक्षी. अब्राहम सोदोम आनी गोमोर ह्या लोकां पासून विनंती करून देवा मुखार सांगता, 50, 45, 30, 20, 10 नितीवंत मनीस थंयसर मेळ्ळे जाल्यार तूं नास करतलोय. देव म्हणटा ना. एक मागणें अब्राहम देवा मुखार दवरता. आमी ह्या बरेपणांत जायते दाखले दिवंक जातात. दाखल्याक आमच्या देशाची सांतीन राणी मारिया तिच्या कुटुंबान दिल्लें तें बॉक्सांनी दुस्मानाचो मोग करून दाखयलेलें आमकां वर्तें घडीत जावन आसा. हें नवें साव इतर स्पिरिच्युअलिटी, आध्यात्मीक संगती आमी पळय आमचे धर्म इतर धर्मांत पळोवंक गेल्यार दुस्माना थंय राजी जावचें म्हळ्यार ताचे संहार, ताचो नास. जर दुस्मानाचो नास जालो, वायट करतेलाचो संहार जालो तर बरेंपण घडोवन आयिल्लें म्हणून अर्थ. पूण देव आमकां अशें शिकयना. क्रिस्त आमकां तशें सांगना. तो म्हणटा दुस्मानाचो मोग करा, ताचे पासून मागा. तवळ आमचें तें बदलावण जातली, आमच्या भाव भयणी थंय बदलावण घडोवन येतली. ह्या मागणे कित्याक करता? आमच्या दुस्मानाचें मन परिवर्तन जावच्याक, तो बरो जावच्याक. द्वेश केल्यार कितें फायदो? मोग केल्यार आमचेंच बरेंपण आनी हेरांचें बरेंपण घडोवन येतलें. बरेंपण आमी ह्या संवसारी संगतींनी मेजूंक जायना. गुडनेस इज नॉट टू बी मेजर्ड विथ मेटिरियल वेल बिईंग. हें दुस्मानो
बरो जावनूच वेता सगळे संगतीन ताका बरें पावून जावनूच वेता म्हणून आमी मेजरमेंट करूंक जाल्यार तें न्ही जावन बरें पावण न्ही गुडनेस बरें पावण म्हळ्यार आत्मीक तरेन बरें पावण जावचें मौन परिवर्तन जिविताचें परिवर्तन जालें तर न्हीच जावन आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग केले बरी जाता ताका देवा थंय हाडले बरी जाता देवा मुखार आमचें हंतस्कन कितलें बरें आसा मोगाळ भाव भयणीनो राग मोसूर हगे ह्या चिंतनाक आमी कितलो अवकाश दिता तितली दाट जातली आमचें मौन आनी तितलें पयस वेतले आमचे संबंद आमच्या भाव भयणीत हांव ताच्या बदलाक बोक्सांनी आनी मोगाचो स्पिरीट आमचे थंय वाडलो जाल्यार आमी देवाक लागीं जाता आनी आमच्या भाव भयणींक लागीं जातले हांव बरें पावून आशेवन आमची मागणी देवाक उबारुया कित्याक देव सगळोच बरो खणवळो दयाळायचो राग करूंक सवकास ख्यास्त लायना तसलो म्हाका न्याय नितीन आमकां समेस्तांक तो लागीं हाडचो सर्गींच्या बापा मुखार आमची प्रार्थना दवरुया सर्गींच्या बापा सगळ्या पवित्र सभेन मागण्यान तुजे तें एकवट जोडूंक शिकय म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय बापा आमकां मागणें करूंक शिकय भारत आमच्या राष्ट्रांत क्रिस्तांवांक कश्ट दगदणी मेळटना जेजूच्या उतरांचेर विश्वास दवरून तांचे खातीर मागणें करची कृपा आमकां दी म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय मंगळूर आमच्या दिएसीजीन दुस्मना खातीर मागची कृपा सा आंतोनीच्या फेस्ता वेळार आमकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय जिणये संगतीन ओगडावन एकसुरें आसच्या भावा भयणी खातीर मागता तुका ती उलो मारतना तांच्या मागण्याक कान दी म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय सा आंतोनीची देख घेवन गरजेवंत खातीर मागणें करची कृपा आमकां दी म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय आमचे पप्पा मागणें जोगत्या रितीन करूंक दुखयल्ल्यां खातीर मागणें करची कृपा आमकां दी म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय बापा दीस बुडतना दुखयल्ल्यांक भोगसून राजी जावन विशेवाक वचूंक सर्वांक चडकन पोती पोतिणींक फावो कर म्हूण मागता बापा आमकां मागणें करूंक शिकय मौनपणी आमची खासगी मागणी गरजो बापा मुखार दवरुया सर्गींच्या बापा तुजे मुखार उच्चारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे आनी आमचें तें बरें मौन बरें व्यक्तित्व घडोवन हाड हें मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन Berpikau ke kejam
म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सरपदवेदार आनी भवभरत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांत जियो ताची ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमो तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी मेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षोने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडाच करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमास मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाच्या माये संगाती सांजूच येती सोपती भगेन दमदता आनी सव काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले मागणे दीर्घेपून म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी.
तुमची जबाब अर्गान तुका जेजू सोम्या कुमगारांत आमच्या काळजांत आयल्याक आमची पातकां बक्षिल्यांक दुखेल्यांक बक्षूंची कृपा दिल्याक आमच्या काळजाक जाल्ले गाय आकांत गूण केल्ल्या मोगान जीवची सकत दिल्याक दुखयल्या खातीर मागणे करची कृपा दिल्याक प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवन आंधुणेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज मिसाचे बलिदान पेटयलेलो याजाक भोवमानादीक डेनियल वेगस डॉमिनिक मेळाचे अशोकनगर फिरगजीचे विगार आनी दिएससीच्या धर्मिकाचे एपिस्कोपल विगार तांणी आज मीस पेटोवन प्रसंग दिल्ल्या खातीर आमी तांचो उपकार बावडटा आनी तांच्या वावराक बरें मागता. आज मिसा वेळार सुमधुर गायन केला अशोकनगर फिरगजीच्या कोयरिस्तांनी. मुखेल पोन घेतला श्रीमती जुलियाना डिसोजा हांचो आनी सर कोयरिस्तांचो आमी उपकार बावडटा. सांगातच देवस्तुतेंत पात्र घेतलेल्यांचोय उपकार आमी बावडटा. आज नांव नाका म्हूण एका भक्तिकान स्वीट दान दिला तांचोय आमी उपकार बावडटा. सांत आंतोनीचे नोवेनाचे मीस भेटोवंक आमकां अवकाश करून अशोकनगर फिरगजकार अवकाश करून दिल्ल्या सांत आंतोन आश्रयाच्या डिरेक्टरांक सहाय्यक डिरेक्टरांक हांव दिन वाचतां. थँक्यू. आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां सांत आंतोनीच्या मजतीचेर आश्रयाचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर लाभोनी म्हणून आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
पिडेस्तान तुवें बरें केलें दर्या सांगली तो परमायता अन्या वन्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा पुजवून धाडटा तूं करतात वर तूं करता परमासलो दितार स्वा तुझ्या आसऱ्याच्या सता दर्या सांगली तूं परमायता मानल्या मानल्या बेऱ्यांक पावता कितें सडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा पुजवून धाडटा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्रत्म्या परमायता अन्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सडल्या दाखोवन दिता गाना ओडा पुजवून संतांतोनी मुखांतर मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितात तेगा जणांक पिडा गुण चल्ल्या खातीर दोगां जणांक विजा मेळ्ळ्या खातीर 5 जणांक परीक्षेंत पास चल्ल्या खातीर दोगां जणांक ऑपरेशन बऱ्या रितीन चल्ल्या खातीर एकल्याक प्रसूतपण बऱ्या रितीन चल्ल्या खातीर दोगां जणांक काम मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक पियोणें सुटल्या खातीर एकल्याक मोतीक समाधान मेळ्ळ्या खातीर दोगां जणांक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर दोगां जणांक काजरी जोड्या मदें समाधान मेळ्ळ्या खातीर दोगां जणांक सैरीक मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर एकल्याक गर्भपावस जाल्ल्या खातीर एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या खातीर 16 ते 6 मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितात सबार ते 6 हांगासर आमी घेवन आयल्या संत अंतोनीक भेटोवन दिवंक तशेंच सबार ते 6 हांगासर बरोवन गेल्लीं आसात ते सकड आतां आमी संत अंतोनीक आमी भेटोवन दिवया 30 जणी तेगा जणांक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक वायट सवय तावन सुटका मेळोवंक 20 जणी एकल्याक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक 35 जणांक बरें काम मेळोवंक एकल्याक काम कायम जावंक 50 जणी एक जणांक बरी भलायकी मेळोवंक 5 जणांक कॅन्सर पिडा गण जावंक 7 जणां परीक्षेंत पास जावंक 8 जणांक रीणपटी मेळोवंक एकल्या सजारा संबंध बरो जावंक 6 जणांक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 20 जणी 6 जणांक चोरी जाल्ली वस्तू पाटी मेळोवंक 8 जणांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक 30 जणी एकल्याक पिडाशिडा गण जावंक तेगा जणांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक तेगा जणांक आमाल पिवणे तावन सुटका मेळोवंक 17 जणांक वेव्हार बरो जावंक 9 जणांक घरांत समाधान मेळोवंक 6 जणांक बरो फुडार मेळोवंक 8 जणांक घर जगो मेळोवंक 5 जणांक आडवरांतलें राखोवंक 9 जणांक परीक्षेंत उंचलें अंक मेळोवंक तेगा जणांक प्रसूतपण बऱ्या तरेन जावंक तेगा जणांक चिंतल्लें काम बऱ्या तरेन जावंक 7 जणांक मतीक समाधान मेळोवंक 2 जणांक विजा मेळोवंक 2 जणांक दोळ्यांची दिश्ट पाठी मेळोवंक 2 जणांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक 7 जणांक गरजेचे रगले तीर्सोवंक तेगा जणांक सांबाळांत भरती मेळोवंक 11 जणांक शिकल्लें मोतींत उरोवंक एकल्याक गरजेची RTC मेळोवंक एकल्याक
ऑपरेशन नासतना पिडा गुण जावंक एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक 7 जाणांक गरजा गो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक 4 जाणांक काम बऱ्या तरेन जावंक 3 जाणांक पॉयंट बऱ्या तरेन जावंक 5 जाणांक ग्रीन परीक करूंक तांक मेळोवंक 3 जाणांक मेडिकल सीट मेळोवंक 2 जाणांक नीट पडोवंक 2 जाणांक प्रमोशन मेळोवंक 2 जाणांक सुडाल उलोवंक पावस जावंक 2 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक 3 जाणांक काजर बऱ्या तरान जावंक 2 जाणांक शिरांची पिडा गण जावंक एकल्या दुस्मनाच्या हातांतले राखोवंक 2 जाणांक बावळो दूख गण जावंक एकल्या ऑपरेशनाचो गाय गण जावंक 3 जाणांक कामाची भद्रती मेळोवंक 2 जाणांक फ्लॅट विकून वचोवंक एकल्याक आळसाय उणी करूंक 2 जाणांक पाड दूख गण जावंक 20 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक एकल्याक देवबिरांतीन वाडोवंक एकल्याक आर्थीक परिस्थिती सुदरावंक 2 जाणांक दिसभरतो ग्रास मेळोवंक 2 जाणांक ताप गूण जावंक 7 जाणांक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 6 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याक फ्लॅट मेळोवंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक 2 जाणांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक लॉन मेळोवंक 6 जाणांक कॉलेज सीट मेळोवंक एकल्याक ICU तावन गूण जावन भायर येवंक 2 जाणांक गांठी दूख गूण जावंक 8 जाणांक कृषी बऱ्या तरेन जावंक 4 जाणांक एलर्जी गूण जावंक 4 जाणां हॉस्पिटलांत गूण जावन भायर येवंक एकल्याक कामाक मनशां मेळोवंक एकल्याक हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याक भायर पडलें भांगार मेळोवंक 3 जाणांक डिप्रेशनांत भायर येवंक 2 जाणांक राग उणो जावंक 3 जाणांक हात पाय बोळ मेळोवंक एकल्याक सांबाळ बाकी आसुल्लो मेळोवंक 2 जाणांक कुटुंबाची शेळ कोंकली ताप गूण जावंक 2 जाणांक किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक 3 जाणांक डॉक्युमेंट मेळोवंक 3 जाणांक दान दूख गूण जावंक प्रत्येक त्या संवासाळीस आनी 4 जाणांक प्रत्येक त्या संवा खातीर मागता आसतना आमची वैयक्तीक त्या संवा ह्या वेळार सांत आंतोनीक आमी भेटोवन दिवया. वर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आणवार देवन सर आनी सर तरेची वशेंची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर. तुजे मारी पात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बंदिवनांतल्यो संकल्यो तुटोवन पडतात तोंडे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोणे उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागता आनी मागल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचर नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर फातयेनी तुजेर दवरन तुजी कमोक आमी मागतांव इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव तें सर्व आमकां जोडन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान आनंद बरी सांत आंतोनी मरियेच्या संरक्षणाकाल जल्मोवन 5 वर्सां प्रायर्स तुजे ओंकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान पत्रार कुरीस रोमोवन देवसराक तुवें धांवडायलोय. जोडन दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमचे भगवंत मायेचें आनी घटाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक. नमान बरे कृपे भरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आनी सदैव फॉर द चेंजेस. आनंद बरी संता संवसाराच्यो ताणल्यो आनी पाप सुकोवचे खातीर ओडपोन ग्रेस्त गाय आनी ददोसकायचो तिरस्कार करन सांता अगोस्तिनीच्या वर्दीन तूं रिगलोय. सांता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो खरो कांटोळो आमकां सोडन दी. नमान बरे कृपे भरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आनी सदैव फॉर द चेंजेस. आनंद बरी संता जेजू क्रिस्त खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांप्रासकाच्या वर्दीन तूं रिगलोय. हे संता प्राजिताचो आनी दंडणीचो मोग आमकां जोडन दी. नमान बरे कृपे भरलेले समितीची संगता श्रेया भितर सदैव आनी सदैव फॉर द चेंजेस. आनंद बरी संता तुझे संटी गाय आनी शांती पोवन देवांस प्रकटीत सर व्हड लेंतुवायन संवसारा मुखार लिपोंक तूं पेचाडलोय. लेंतुवायचो व्हड शगून आदारूंक आमकां करपा सोडन दी.
नमान बरे कृपे मरलेले सुंदरजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता आपले उतर प्रगटच्या कामाक देवान तुका विंसून काढणं वासूंचे देणे आणि आजपची पदवी तुका दिली देवाचे उतर उर्बेन आयकोन तसो फळ काडूंक आमकां करपा सोडून दी नमानवरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता देवसोर तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं पावसलोय व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुंगारान ताका सेवंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता पवित्र युकरिस्ताक एका मनसती कर नमस्कार करूंक लावन कुंगारान स्वामी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हण तुवें रुजू केलें जिव्या भावार्थान पवित्र युकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता मनशांनी देवाचे उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मास्त्या लागीं आपण तुवें शर्माव सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजांक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता निरापराधाच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय कश्ट आत्मान सुस्निगायन सुसूंक आनी आत्म्याचे नितळ कतवीन सांबाळूंक आमकां कृपा सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता पदवा शहरान शर्माव सांगून आसतनाच आजे पाणी लिस्मिनान पावोन तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय आत्मान केल्ल्यांक भोगसूंक आनी दुस्पनस पसत मोग करूंक आमकां करपा सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता तुझ्या मागण्या आणि सर्गा वयल्या सनवाय वरवीं सबार एरेजांक आणि पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलय सगळ्या काळजान देवा थंय परतूंक आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता तुझ्या तारका बरी सगळी तुझी जिनी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलोय निमाणो उस्वास सोडतना तुवें पळयले बरींच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे संगता ससनाचे सुख भोगूंक आमकां पाव कर नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स आनंद बरी संता देवान तुका दिला वर्तें देणे अस्सर्यांचे आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचे मरी मात म्हाका सोडून दी नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं नमान बरे कृपे मरलेले स्मितजी संगता श्रामित दोन सुदेव आणि सदैव फॉल दिगस्ती एंजल्स महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या संत अंतोनियो अमोपोल्सो विनंती कर प्रार्थुया
सर्पदेदरा आणि सदा जिवच्या देवा भगवंत अंतनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बळवंत आदार सावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अणवरांतलें सुटोशें आणि सर आमच्या पारकेवानी तुजे ससाय आमी बगीशें आमकां पव कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. Pag-iwan Sant Antony. Amen.